हांगा मातशे आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे एक पदाधिकारी संगम पाटील, त्याच प्रमाणे IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डचे वयस्टी सुभाष मळीक आनी बाकीचे सगळे हांगाचे आशिल्ले सरपंच आनी बाकीचे जे मोर्चा किसान मोर्चा हे सगळे पदाधिकारी हांगा आसा. रवींद्र भवन हे कलेचे देवूळ आनी ह्या संस्थेन तरेतरेचे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जायत आसता. नाट्य जाता, संगीत जाता, व्याख्यान जाता, काव्य वाचन जाता. पण अशें दिसलें की हांगा सुद्दां आमचो जो परिसर आसा त्या परिसराचो फायदो ग्रामीण लोकांकूय जावचो आनी त्या जाग्याचो फायदो असो जावचो की तांकांय बिजनेस करूंक मेळचो. आनी हांगा तरेतरेची अग्रिकल्चर माध्यमांतल्यान फॉरेस्टाच्या माध्यमांतल्यान एक्झिबिशनां जायत आसता. जेन्ना आमकां अशें दिसलें की पणजेन और खंयच्या सिटी एरियेन हालीं जी पुरुमेताची फेस्त जाता ती आमच्या शाखेन जावचे आनी आमचो ग्रामीण जो पंचायती आसा ज्यो नावेली, कुडण्या आनी बिचोले मतदारसंघ हांगासल्यो हांकांय हांगा ताका वाव मेळचो. त्या निमतान आमी आमचे अध्यक्ष दो प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय मांडलो. त्या खातीर हांवें आनी सुभाष मळीक हाणें फुडाकार घेवन हो विशय मांडलो आनी ताणें सोमतेच हें सांगलें की करया म्हणून. आनी मागीर आमी रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हांचे कडेन बैठक जाली आनी आमी सगळो आढावो ठरयलो आनी त्या निमतान सगळो प्रोग्राम केल्लो आसा. डिटेल प्रोग्राम आनी कसो कितें हो आमचो सुभाष मळीक तुमकां सांगतले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा सकयल गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन जे आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रूप बरोबर काम करता. जाल्यार आतां पर्यंत जवळ जवळ 41,000 सेल्फ हेल्प ग्रूप मेंबर्सा बरोबर जेन्ना काम करता तेन्ना तांकां आमकां लायव्हलीहूड दिवप हो सगळ्यात मुख्य उद्देश आसा. जाल्यार पुरुमेत जो आसा तो आमचे ट्रेडिशनल जो वेव्हाराचो विशय जो आसा जो गोंया भितर मॉन्सुनाच्या पयलीं हो पुरुमेत जो आसा तो गांवांनी पयलीं जातालो. हें आतां खंय खंय कमी जायत चल्लां. सो आतां रवींद्र भवनाच्या बरोबर आमी आतां जो हो पुरुमेताचें फेस्त जें आसा तें आमी हांगा सांखळे घडोवन हाडटले. त्या हातून हांगचे आजूबाजूचे जे बिचोलेचे गांवां आसा आनी सत्तरेची जी गांवां आसा हातूंतल्यान आनी इवन फोंडाचे जे गांवां आसा हातूंतल्यान आपले प्रोडक्ट्स जे आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसा ते घेवन येतले. हातून फार्म प्रोडक्ट्स आसात तातूंत ऑथेंटीक गोवन कुझीन म्हणल्यार जेवणाचे जे आमी गोवन म्हणटा ते आतां चडशे कोस्टल लायनीन जर पळयलें जाल्यार इंडो म्हणल्यार गोवन पोर्चुगीज टायप ऑफ फूड जे आसा तें मेळटा. पूण खरें जे गोंयचें जेवणां आसा ती बिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा अशा गांवांनी मेळटा. सो हाजो आस्वाद जो आसा तो सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो आनी हें जेवण जें आसा हें नॉट ओन्ली टेस्टी, इट इज न्यूट्रिशनल एज वेल. जाल्यार जवळ जवळ 8 अशी स्टॉल आसा ज्या हातूंनी ऑथेंटीक गोवन फूड जें आसा तें हांगा सर्व जातलें. टोटल 42 स्टॉल्स जे आसा ते हांगा मांडले वतले. तातूंत 80कून चड सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ते पार्टिसिपेट जातात आनी हे गोंयच्या सबंद वाठारांतल्यान जे थोडे जे कितें आसा बिचोली आनी फोंडा आनी सत्तरीन मेळना थंय अशे जे आसा ते बाकीच्या गोंयच्या वाठारांतल्यान सुद्दां हांगा प्रोडक्ट्स जे आसा ते येतले. आनी ह्या पुरुमेताच्या फेस्तान आमी जी बाजार जो आसा तातूंत एक स्पेशल म्हणटा ते आसा ते GI टॅगाचो गॅलरी आसतली. GI टॅग जे आसा ते आतां पर्यंत आमकां 15 जे प्रोडक्ट्स आसा ताका GI टॅग्स मेळिल्ले आसा आनी ते सगळे प्रोडक्ट्स एका रुफा अंडर एका गॅलरीन हांगा लोकांक पळोवपाक मेळटले. सो हांव मागता की सगळ्यांनी हाजो फायदो घेवचो आनी हांगा विजीट करून GI गॅलरी आनी गोंयचे जे ऑथेंटीक गोवन फूड जे आसा ते हांगा येवन तांच्यांनी हाजो फायदो घेवचो.